विराजते रक्तचन्दनकाष्ठस्य विशिष्टं विग्रहद्वयं श्रीवेङ्कटेशदेवस्य मंदिरेऽस्मिन् विराजते स्वामी पुष्करणीनीरे भक्तसुभपैकरागतं मूलबिम्बं तु सूरीन्द्रयतिभिः सुप्रतिष्ठितं संस्थाननगरानीतं बिम्बमन्यं मनोहरम् आनीतम् उत्सवे यत्तु यात्राबिम्बं सुपूजितम् एकमेवाद्वितीयमिदं कुन्दणापुरमन्दिरम् काष्ठरूपी वेङ्कटेशो विद्युक्तं यत्र पूज्यते काशी गोकर्ण कैवल्य मठाधीशैः सुपूजितः गौडसारस्वताराध्यः ग्रामदेवः स उच्यते चणकप्रिय इत्युक्तः सुबपै भक्तिसमर्चितः संख्याबलादुत्सवानाम् उत्सवप्रिय उच्यते फाल्गुणे शुभकृद्वर्षे बहुळे द्वादशे दिने सुवर्णशिबिकारूढः श्रीधरेशः प्रसीदतु बिम्बाष्टकमिदं भद्रं गणपत्यात्मजकीर्तितं यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या सुखमाप्नोति दैविकं संयमीन्द्रतीर्थस्वामेले दिव्य उपस्थितींतु संयमीन्द्रतीर्थस्वामेले दिव्य उपस्थितींतु संयमीन्द्रस्वामेले दिव्य उपस्थितींतु स्वर्णपल्लकी समर्पण त्या पल्लकिरी विराजमान स्वर्णपल्लकी समर्पण त्या पल्लकिरी विराजमान प्रदक्षिणोत्सव वैभव भव्य रीतीनी करून घेतिलो देवू कुंदापूर वेंकटरमण देव तू आमगेलो देवू कुंदापूर वेंकटरमण देव तू आमगेलो देवू कुंदापूर वेंकटरमण देवू कुंदापूर देवु वेंकटरमण देवु वेंकटेशु देवु श्रीनिवासु देवु कुंदापूर देवु वेंकटरमण देवु वेंकटेशु देवु श्रीनिवासु देवु गोविंदु हरि गोविंदु श्रीनिवासु गोविंदु गोविंदु हरि गोविंदु श्रीनिवासु गोविंदु श्रीनिवासु गोविंदु राम विठ्ठल गोविंदु श्रीनिवासु गोविंदु राम विठ्ठल गोविंदु राम विठ्ठल गोविंदु तिरुपति वासु गोविंदु राम विठ्ठल गोविंदु तिरुपति वासु गोविंदु तिरुपति वासु गोविंदु कुंदापुर वासु गोविंदु तिरुपति वासु गोविंदु कुंदापुर वासु गोविंदु कुंदापुर वासु गोविंदु कुंदापुर वासु गोविंदु प्रथम जावन हांगा विराजमान जावन आशिल्ल्या श्री संस्थान काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य चरणारविंदाक साष्टांग वंदन कोर्नु व्यास रघुपतिक वेंकटरमणक नमन कोर्नु सभा कार्यक्रम प्रारंभ करता आसती स्वर्ण पल्लकी आज देवाक समर्पण जाल्लेलें आसा कुंदापूरच्या वेंकटरमण देवस्थानाच्या इतिहासांचो आयचे दिवस
सुवर्णाक्षरಗಳಲ್ಲಿ बरोंदवर का जलाल दिवस मात्र नाही. आमेಲೆ देवस्थानाच्या आडಳಿत मंडळी आणि ಕುಂದಾಪುರ ಪೇಟೆच्या 3 ದಶಕಗಳ ಕನಸು ನನಸು ದಲಾಲ್ ದಿವಸಾಜಿ सुवर्ण पल्लकी काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीला दिव्य हस्तानी आजी समर्पणे झाल्या. स्वागत भाषण करता असती देवस्थानाचे आडಳಿತ मुक्तेश्वर राधाकृष्ण शೆಣೈ. प्रप्रथम जाऊन आम्ही इष्टदेव जाऊन असेला व्यंकटरमण देवाका साष्टांग वंदन करून स्वाम्याला आराध्य देवू व्यासर्गपतीक साष्टांग वंदन करून काशी मठाधीश वृंदावन जाऊन असलेल्या हरिद्वारांतून सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला आशीर्वाद मागून हांग विराजमान जाऊन असलेल्या संयमेंद्र तीर्थ काशी मठाधीश हांगेला आशीर्वाद मागून आडಳಿತ तर्फेन दोन्ही उलोवच्याक इच्छा पावता. प्रप्रथम जावन आमी स्वाम्यालागी विनंती करून घेतली अशें बंगरा पालखीची एक वेवस्था करक जावका म्हूण संतोशार्थान येवन घेवन हाजी कार्यक्रम नेरवेरसून दिलेलो आसा. तांकां प्रप्रथम जावन हांव स्वागत करतां. हांगा मेळ्ळेल्या गांवचे परगांवचे आयल्या पुरो जाणांकाची हार्दिक स्वागत करून दोन्ही उलयता. आम्ही हो कार्यक्रम घालून घेतिल्लो 92-93 काशी मठाधीश श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी लागी मागून घेवन आमी घालून घेतलो. कसले डिले जाल्ले कारणांतर आमकां कसं निगोत ना जाल्यार त्या वेळार मध्य देवान तागेलें भरती दुसरं काम करून घेतलां. आमगेलें एक तळें कुसून गेलें तेन्ना तें अप टू डेट एक रिपेर जालां. तदनंतर थंय कंपाउंड हॉल हें सकट वेवस्था जाल्या त्याची निलाधर तळे लागी. तदनंतर रुप्या रथ जाला, फुल्लां तेर जाला, 70/30 एक तांब्या माड हें सकट जालां. त्या वेळार भरती कार्यक्रम देवान करून घेतला. हें एक कार्यक्रम कसले जाय न्ही आमकां काय म्हूण कळना. जाल्यार पयलीं हांव शारदा महोत्सवाचे कार्यक्रमाक स्वाम्यान मंगळूर दाखून येताना हांवें एक विनंती केली. हें भरती डिले जाल्लें आसा. एक जावं तशें स्वाम्यानी कळकळीन देवाला मागून आमकां एक प्रसाद दिवका म्हूण स्वाम्यान जायत रे म्हूण सांगलें. मागून प्रसाद दिलो. ताजे नंतर आमी कशें न्ही मातशें पळयलें ना. आजीक 3 म्हयने हे दिकाना डेली 1-2 10-15 एक दिवस 33 रेकॉर्ड बीटवर जाल्लें आसा. दनान येवन तांगेली यतान शक्ती देवाक स्वर्ण पल्लकीक तांणी धन आनी स्वर्ण दिल्लें आसा. ह्या नमुन्याच्या हाजे फुडें हांव वेंकटरमण देवस्थानांत 2 वर्सां ट्रस्टी जावन आशिल्लो. 26 वर्सां मॅनेजींग ट्रस्टी आशिल्लो. आज जाल्यार ह्या नमुन्या मिराकल हांव पळयलें ना. आजीक 3 म्हयने दाखून खंयच्यो दिवस ना आज कोणें ना ती कोणें देवाक स्वर्ण पल्लिके भितर दिल्लें ना म्हळ्यार दिवस ना. कोणेंय तरी एकलो येवन घेवन ताका इतलें दिता. आमी केलें इतलेंची गांवांत तांकां इन्विटेशन वांटिल्लें. परगांवांत आमगेलें कोण लागीं आसा ती तांकां एक टेलिफोन करून सांगिल्लें आमकां मुंबय वचच्या टायम ना, बेंगलोरा वचच्या टायम ना. तदनंतर परगांवां कोणाक आशिल्ल्याक आमकां एप्रोच करच्याक जाय न्ही. जाल्यार देवान आमकां सोडून घालनी. कित्याक म्हळ्यार आमी आभरणाक उलयतना तांणी 9-300 ग्रामा भितर हें स्वर्ण पल्लक धाडटा म्हूण म्हणलें. 8 दिवस येदे फुडें हांवें महेश मामाल्याक फोन करून निमगेले तेन्ना पांय सांगता रे म्हणालो 10,700 धाडटा म्हळें. आतां तें मिगेल लेखार 11,300 लागीं गेलें आसा. 11,300 म्हळें जाल्यार एस्टिमेट आपशी 2 kg चिल्लर चड जालें. 2 kg चड म्हळें जाल्यार 1,20,20,00,000 रुपया लागीं जाता. जाल्यार तें जालें तिकेची देवान आमकां मातशें गेलें ना. कोणा लागीं वचूंक घेवन आमी जाल्यार ती कुंदापुरांत बरें इन्विटेशन दिलें. गांवतुलें मात्र एप्रोच जाल्लें. हाका पै मामांक बसला
आमगेल कुंदापूरचे जाम हेंच्या वचून तांकां मेप्रो जाल्ली ती शिवाय आम्ही तशी ಒಟ್ಟುची कोणकोणाला गेले ना परजाती लागी आम्ही कलेक्शनाक गेले ना ती ताणें हांडिल्ल्यारी आमी घेतलां हे न्ही म्हणून आमी सांगना ती जाल्यार आमी कलेक्शनाक गेले ना ती कुंदापुरा भितर म्हळ्यार एक पेंट ताजे ಒಟ್ಟು कोटेश्वरान जाल तिकेची आमकां बजकान हांडिल्लें ना कामत फॅमिली जावं आटकेरी फॅमिली जावं हांव डिटेल नांव सांगचें वचना तांगे पुरो जाणांनी ಕೆಲವು जाणांनी हांडिल्लें आसा म्हळ्यार फुडें तांकां कोटेश्वरच्यांक जाल तिका इश्टदेव वेंकटरमणोची तांणी आजी कनमून येता ती तेज्या वचून तांणी पुरा हांगा येवन घेवन हो कार्यक्रमांत तांणी भाग जाल्ली कळना तेज्या वचून मिगेल पर्सनल अभिप्रायान देवान एक मिराकल करून तातूंची हें स्वर्णपल्लिके कार्यक्रम म्हळ्यार जाल्यार एवरेज 1 वर्स 2 वर्सां स्वाम्यान जालें तिका म्हाका निमगेलां हें दात्तराय कसं न्ही म्हूण जाल्यार आमगेले चेडवान उमेद कर म्हळ्यार अहून रथोत्सवाक रामनवमीक देवान वताना देवान भांगरापालकेरी वचका म्हणचेक अभिरुची ತಂಗೆಲಿ आनी तमगेली आश ತಂಗೆली देवान हें नेरवेरसिलां देवाक हांव साश्टांग वंदन करत्या बद्दल यंगटर म्हळ्यार यंग हांव नांव सांगल्यार तें कॉम्प्लिकेशन जाता नांव सांगना पुरो जाणांनी आमगेले कमिटी मेंबर्सांनी हेल्प करून घेवन पुरो जाणांनी म्हळ्यार डे एंड नायट काम करून घेवन हे कार्यक्रम चंद रितीरी जावं तशें केलां सन्न सन्न चुकी मनीस म्हळ्यार करता करना म्हण कांय ना जाल्यार तितले मटाक हें जावच्याक हें जालां ताजे नंतर कार्यक्रमां जालें तिकेची हेंचें जावका तें जावका म्हणचे एक अभिप्रायारी म्हळ्यार आमगेले देवस्थान एक डिनॉमिनेशनल टेंपल म्हळ्यार एक पंगड आसरवलेलें आमी कांय सार्वजनीक देवस्थान न्हय हें जाल्यार तिकेची आमी पयलीं पालखी हाडटाना 3000 उंड करून वंटूच्या सुरू केलें तें सीदा ओल्ड बस स्टँडा येवं भितर तें क्लोज जालां आमकां आश्चर्य हें कसन जालें हें म्हूण ताजे नंतर आजूय सोम्यान भायर सून गेले नंतर पेंटा उत्सव आसा 5000 उंड केला म्हळ्यार कोणाक मेळना शिरपच्यानचे पुरो जाणालो देवालो आशिर्वादू आनी देवाल एक किंचित स्वीट मेळका म्हणचे ह्या उद्देशांनी आमी हें सकट कार्यक्रम करून घेतिल्ले आसा देवान हें चंदायेरी करून घेतिल्लें आसा त्या नंतर सोम्यान आतां देवा एदूर प्रार्थना करतना सांगलें आमगेलें एक पेटी हनुमान देवस्थान जेप जालना अष्टमंगलाला येयलें आसा तें आनीक एक कार्यक्रम जाल्लो ना तें जावका म्हूण घेवन तें मिगेले पयलीं ताणें सांगलां हें एक कुडले कोरकार म्हूण ताजे नंतर सहस्र कुंभाभिशेक एक कार्यक्रम आसा ताजे नंतर देवालें ಕೆಲವು ಬಂಗಾರ ಶಿಥಿಲ ಅವಸ್ಥಾರ ಆಸ तें जालें की एक अप टू डेट करून घेवन देवाक श्रुपूर करून घेवन देवाल्यारी आमगे तंतू आमगेले चंद्रामुर्ती पुरो जाण आतां प्रार्थना करतना सांगता ती आमगेले चंद्रामुर्ती म्हूण ओड स्वाम्यान एक फावटी आमकां सांगिल्लें आसा सावथ इंडियान तूं दोन प्रधान देव जावं उत्सवा देव जावं दोनी चंद्रामुर्ती खंयी ना रे हें कुंदापुरा मात्र म्हूण तंतूंची आनीक विशेश करून म्हळ्यार हें रक्तचंदन कोणीय जरी तागेले की खेळण्यान वय जाल्यार तो तिल सुरबार सोडून दिना तांकां जावका जाल्ले वेवस्था बरें कोण सोडता फुडले असल एक देव आमगेलो मागील वय जाल्यार मनान मागील वय जाल्यार ताका जाल्यार तिका आशिर्वाद करून तो वेवस्था करता हांव चड उलोवचें वचना कारण कितें म्हळ्यार सोम्या जालें तिका आतां लयला बेळतंगडी वचका ताजे मदीं एक स्टॉप घेवपाक एक प्रोग्राम आसा तेज्या वचून सर्व जाणांनी आमगेल्यांनी सहकार दिवन घेवन तंतूंची आमी म्हळ्यार मॅनेजमेंटांनी कशांनी केलें ना बैसून घेवन तर रशीद पिनिल्लें मात्र आमगेलें काम आनी जर म्हाका एक मायंड करचिल्लें कोणा जर लेखन जायत म्हूण तितले शिवाय आमी ताजे वयर कशांनी केलें ना जाल्यार हाका पुरा सहकार दिलेलो आमगेल्या यंग ग्रुपांनी तांणी सहकार दिवन हो चांग रितीर कार्यक्रम जाल्ला सोम्या जातीक खूश जाल्ल्या म्हणचे अभिप्राय म्हाका दिसता आमकां एक चांग कुंदापुर पेंटीक बरो जावचे तशी एक आशिर्वाद करूं म्हणून सोम्यालेगे मागून घेता ताजे मध्य दयानंद पै मामजाल तिकेची 2 उतर उलोवच्याक इच्छा पावता ताका हांव हें स्टेज सोडून घेवन ताका उलोवची तशी अनुकूल करून दिता आसा सोम्यालेगे हांव उलयलें आनी ताका सनी माफी जे चुकी जाल्या म्हण जाल्यार माफी करूं म्हणून सोम्याले मागून मुगेले 2 उतर मुक्ता करता
कुंदापूर पेठेचे स्थानदेव आमगेले पुराय प्रार्थना करून येयले मागून येयले देव कुंदापूर वेंकटरमण पेठे वेंकटरमण देवाल्याक प्रार्थना करता. तशेंच आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यास रघुपती नरसिंह देवाल्याक प्रार्थना करता. आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक हांगा धरून पांय पडता. आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य वृंदावन गुरुवर्याक आशिर्वाद मागता. तशें आजी हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेल्या दराक परम पूजनीय गुरुवर्य काशीमठाधीश श्रीमद श्री 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 संयमी तीर्थ स्वामीले दिव्य चरणारी साष्टांग प्रणाम करून हांगा हांव स्वाम्याक देवाल्याक मागता. हांगा आशिल्ले सर्व समाज बांधवाक आनी हांगा आशिल्ले जनाक सर्व कुटुंबाक देवान स्वाम्यान दीर्घ आयुश्य दिवका, चांग आरोग्य दिवका, चांग मना शांती दिवका म्हणून हांव स्वाम्याक पुनर्पी मागता. आतां हांगा आजी कुंदापूर देवस्थानाचे सर्व ट्रस्टीज तातूंत मॅनेजींग ट्रस्टी राधाकृष्ण आनी तागेले टीम ट्रस्टीज तशें हांगा सर्व मालगड्यांक हांव आशिर्वाद मागता. धाकले जाणां पुराय जाणांक म्हगेलो आशिर्वाद हांव दिता. हांगा पुराय जाणांक शुभाशय सांगून स्वाम्याले विनम्रतेन हांव स्वाम्याले मागता. एक फ्यू मिनिट्स हांव स्वाम्याल्या एदराक उलोवच्याक म्हाका स्वाम्यान अपण दिवका म्हणून स्वाम्याक हांव मागता. आजी स्वाम्यान सांगल्या म्हणके एक व्हड दिवस आजी प्रत्येक कडेन सुवर्ण 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 पुराय भांगराचें गोल्डन म्हणटाना स्वाम्याल्या एदराक एक सांगूंक म्हाका खुशी जाता म्हळ्यार म्हगेले जिवनांत आजी एक सुवर्ण दिवसूच म्हणटा म्हळ्यार 1-25 फेब्रुवारी आमगेले बार्डी जाल्लेले सुवर्ण महोत्सव 50 वर्साचे गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी आमगेले जाल्लेलें म्हणटा कसं की काकताळीय न्याय म्हणून लेखता हांव त्या हांगाचे गोल्डन पल्लंकी ताजे वटून आमगेले स्वाम्याला आशिर्वादारी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी जावचे एक सुवर्ण अवकाश आमकां मेळ्ळेलो आसा. तें केवल हांव सांगचें जाल्यार आमगेले कार्सीट आमगेले मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान देवालय तशें हांगा कुंदापूरचे वेंकटरमण देवालय आनी स्वाम्याले आशिर्वाद जाल्ला आमी बदक कसलेंय न्हय म्हण लागता. येता म्हळ्यार हांगा पुराय जाण सांगलें सेकंड येतना आनी म्हळालें पुराय जाणां हांगा कुंदापूर जामय म्हळालें कळे स्वाम्यान हें प्रसाद दितना तूं जामय नवरे हांगाचो म्हळालें. म्हणटना खुशी जाता कशें म्हळ्यार हांगा हांवें फुडें पटी हांगा व्हड स्वाम्याले सुधींद्र स्वाम्याले एक पब्लीक फंक्शन हांगा आशिल्लें. स्वाम्यान फस्ट मस्त काळ नंतर कुंदापुराक येतना त्या व्हडले पब्लीक फंक्शनाक तेन्ना हांव जनाला सांगिल्लें कशें म्हळ्यार हांगाचे हांव धैर्य सांगता कशें म्हळ्यार म्हगेलें बरेंपण जालें म्हणून जाल्यार केवल वेंकटरमण देवस्थानांत देवालय आनी अनुग्रह आनी हांगा पेठे वेंकटरमण देवालय आनी आमगे सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले तेदना आमगे संयमी तीर्थ स्वामी आश्रम गेनी आशिल्लो म्हूण लागता न्हय स्वामी तेन्ना आश्रम गेनी आसता हां जाल्ला म्हणटना खाली स्वाम्याले देवालय अनुग्रह जाल्लें हांव ओपनली तेन्ना सांगिल्लें कशें म्हळ्यार तेन्ना जेन्ना बारीक खूश जालें तेन्ना येता म्हण हांव सांगलें हांव पब्लीक जावन सांगता कशें म्हळ्यार कुंदापूरच्या चेल्यांक केन्ना कसले वार्डीके प्रपोजल आसताली खंयचे चरके आमगेले पुरे गांवचे चरक्यां सांगलें म्हळ्यार केन्नाय नामणुकाची खरें तुमी तुमगेलें बरेंपण जाता तुमगेलें जीवन भारी संतोश जाता म्हळ्यार म्हगेले एक एक्सपिरियन्स हांव सांगिल्लें आजल हांव सांगता आसा
खंयचेय केलें कुंदापूर सोरी केली नामणुकाची म्हणून हांव प्रत्येक मेगेल फंक्शनां बेंगलोरा काशी मठ जाल्यार सांगता बदे कडेन मंगळूर जाल्यार सांगिल्लें आसता हांवें इता म्हणल्यार आतां जाल्यार सांगता इता म्हणल्यार तुमी एक आदर्श जावन न्हू हांगाची चलयांनी आदर्श दाखयला तुमी ते आदर्श ती हें जालां म्हाका तो हांव आतां जाल्यार सांगता मेगेल बरेपण जालें ना म्हणून जाल्यार खंडिताची हांगाचे कुंदापूरचे मोहिनीक वार्डी कोण घेतिल्ली तिची म्हणाव लागता म्हणटना तें एक व्हड विशय आतां आज म्हाका सगळे दिवस हांगा बसील जावळे एक दीस म्हणटा आज पक्काने हांव चुकील जाल्यार येवच्याक आज हांव एक व्हडले म्हगेले एक भाग्य चुकून घेता दिसली म्हण दिसता तितले दिता म्हळ्यार हांगा सोम्यान आयिल्लो जाल्यार इलेक्ट्रिफिकेशन म्हणटा हांव इता म्हळ्यार जन कोण म्हळ्यार जना एक आमगेले मठाचे वयरी सोम्या वयरी संस्थाना वयरी कितलेक अभिमान आसा म्हणालें आनी काही चेड जाता आसता ताका म्हळ्यार आजी कळटा कळ्ळें का येताना ओट्टू 25 ते 50 जाणांची हांव हांगा फस्ट येताना ते जन कशें ओट्ट जाल्याची कशें सांगता सोम्यान आयले कुलेक इलेक्ट्रिफिकेशन निजावर कळटा ताका प्रत्येक लायक फिलींग जाता म्हणटना स्वाम्याक आमी कितले अभिनंदन कितले हें सांगल्यार पावना दिता म्हळ्यार तांणी आमगेले ओड स्वामी सुदीन तीर्थ स्वाम्याले मार्गदर्शनारी तांणी सांगिल्ली लायनारी वचून आज कितली मठ तांणी पुनर्जीत केला त्या मान्य 9 मठ आतां पयर ताणें हांगा खंय पंढरापुरा वतना आमकां बारीक मारी पंढरापुरांत तूं भजन सप्ताह केल्ले ताजे नंतर त्या मान्न एक थंय मठाक भुमिपूजा केल्या कित्याक म्हळ्यार आमकां हांव एक सांगचें काय म्हळ्यार सोम्याक आमकां एक ते व्हडले अभिमान कित्याक म्हळ्यार जाल्यार तितल्यान मठ चड जावका आनी आमगेलें काशी मठाचें व्याप्ती आनी वाडूका आनी हें करचें हांव एक सोम्याक आश्वासन दिता तुमगेले येद्रा पुराय जालें जाल्यार कितले तुमी मठ करायचे कितले मठ पुनर्जीत करचे आसता जाल्यार तें करायची ताका खंडिताची हांव आनी म्हगेले भाव सतीश पै आमी केन्ना जाल्यार तुमगेलो ओटू आजसाची तुमगेले कितले नमण्याचे आमकां एक सेव करूंक अवकाश दिता की त्या सेव आमी व्हडले रितीन करता म्हणून हांव सोम्याले तर सांगता म्हणटा आनी काही मस्त रितीन मठ जावं तशी हें करता म्हणून हांव सांगता त्यामुळे आनी कसं म्हळ्यार आजी राधाकृष्णान सांगलें कळ्ळें व्हडलें काम कित्याक म्हाका केन्ना आश्चर्य जावचें एक कुंदापूर गांव तितलो व्हड गांव न्हय आतां मंगळूर म्हळ्यार व्हडलो गांव मस्त जन आसाची 1000 कडल्या जन भायर आसाची आनी 1000 कडल्या जन व्हड स्थानार गेल्ले आसाची म्हणटना थंय कशें जाणां कसलें करूं थंय 10 न्हय 15 कोटी न्हय इवन 100 कोटी आयोजन केल्यार मंगळूरच्या मठां जाता म्हळ्यार धैर्य म्हाका आसा त्या म्हणटना हांगा राधाकृष्णान कितले इकरा कोटी बाय इकरा केजी भांगराचे ते म्हणटना म्हाका आश्चर्य जावचें इतलेसान गांवांत कशी करताची म्हळ्यार हें आशिल्लें ताणें म्हणटना आज ताणें केला तें केला जाल्यार ताका एक सांगता म्हळ्यार हें खाली एक सोम्याले अनुग्रह सोम्याले आशिर्वाद जाल्ला विना अशी बीन जाल्लें न्हय हें आनी देवाले पेटे व्यंकटरमण देवाले एक अनुग्रह जाला म्हणटना केन्नाय सांगता म्हळ्यार टीम वर्क आसा म्हळ्यार केन्नाय सक्सेस जाता केन्नाय उरगा चोऱ्याची कित्याक म्हणजे any charity, big or small, always it's like a drop of water in the ocean of service to humanity. Even if you don't do that, ocean will be less of that drop म्हणटाची कित्याक म्हळ्यार खंयचेय सेवे लेखपुराची जेन्ना व्हड जनान मात करची सेवे सण्ण मनशान करूं जायना म्हणून ते तप्प म्हणटा हांव व्हड जनांनी कोरका सण्ण जनांनी कोरका कित्याक म्हळ्यार सान जनांनी केल्लें व्हड जनांनी केल्लें एकय नमूना सेवे ताका देवाक तें व्हड दिलेलें मनीस व्हड न्हय सान दिलेलो मनीस सान न्हय म्हणटना पुराय जनांक सेव कोरका ते सान सेवे करनाताची कशें म्हळ्यार तुमी दॅट्स लेस ऑफ दॅट ड्रॉप म्हणटना केन्नाय लेख तुमी सान सेव करतना यो आमकां सांत केला म्हणून ना तुमी ते सान सेवे व्हड आतां व्हड जाल्लेली ताजी जालना म्हणून सांगता आनी म्हगेल जिवनाचे हाजे सोम्याले कम्युनिटी घेवन हांव हें करता म्हगेले एक 3 सिद्धांत आसा ते 3 सिद्धांता प्रकार हांव समाज सेवा करता देवाक सान आसतना म्हगेले स्कूला वचची वाट वेंकटरमण देवस्थान जावन काशिडान देवाले एक मागचें आशिल्लें हांव बदल तिनीच मागय न्ही देवा विद्या दी देवा बुद्धी दी म्हणून दोनीच देवाला मागून केन्नाय दिसा 4 फावटी 5 फावटी हांव तें देवस्थाना येद्रा म्हाका वचच्याक येवचें आशिल्लें
म्हळ्यार थंय मंगळूरांत सकाळी तूं वता स्कुलाक सकाळी येता दनपार घरल्या वचुका वापस दनपार जेवण करून स्कुला येवका तेन्ना सांजे वापस खेळूंक वचुका खेळून येता वापस 7 गंटल्याक घरल्या म्हणटा स की पडटा त्या देवस्थाना येता हांव वता आशिल्लो त्या वेंकटरमण देवस्थानार देवाला म्हाका शेकता विद्या दी बुद्धी म्हूण जाल्यार म्हाका मात्र देवालांनी स्वाम्याक अनुग्रह केलो म्हळ्यार विद्ये हांव दोनी हांव मागिल्लें की देवान चड दिलां म्हाका विद्यान तूं कितले शिकूं सादेत की एक मनशान कितले शिक्षाक देवान अवकाश करून दिला म्हाका 3 डिग्री दिला BSc दिला BL दिला BE दिला ताजे नंतर डॉक्टरेट मेळ्ळा युनिवर्सिटीचे त्या मान्य म्हाका युनिवर्सिटी सेव करूंक एक देवान अवकाश दिला विद्येचे खाली विद्ये घेतली मान्य ताजी सेव करूंक मस्त म्हण अवकाश दिला आजी 2 युनिवर्सिटी विद्याशिल्प युनिवर्सिटी BMS युनिवर्सिटी ताजे चान्सलर जावन सेव करूंक म्हाका अवकाश दिला म्हणटा देवान हें दिलां बुद्धी हांव सांगना हांव सांगचें न्हय तें सेव करूंक तातूंत व्हड बुद्धी दिल्या मागीर कशें आसा कितें सेव कर म्हणून रिच मॅन डजंट बिकम रिचर बाय एडिंग 1 more million to his bank account. Please remember, rich man, कोणाक तुमकां हांगा सांगता, you will not become richer by adding one more million to your bank account. But if you utilize that additional 1 lakh, for 1 lakh or 1 million for the betterment, for the noble cause, for the service of the society, please do it. That you will become richer म्हणटा. केन्नाय दुड्ड आशिल्ल्या मनशाक खाली दुड्ड तांगेले बँकांत घाली करून तो सावकार जायना सावकार जावपाक जनाल सेव करता समाजाक सेव करता संस्थानाक सेव करता त्या केल्यार मात्र हें येता आनीक कशें म्हळ्यार आनीक दोनी सिद्धांत काय म्हणजे ऑलवेज यू अर्न बाय लॅक्स मिलियन्स एंड क्रोड्स बट इन rightful way you earn, but whatever you have earned, it's not yours, it belongs to the society. Give back to whatever minimum that required by you, you keep it, rest you again give back to the society for the welfare of the society, for the downtrodden of the society. समाजाक काम करून दी म्हणून ते दोनीचे सिद्धांत म्हणटना केन्नाय तुमकां जरी सांगता हांवें अलर्ट चांगें जाता म्हणून हांव लेखता आजी स्वाम्यान हांगा येवन स्वर्ण पल्लंकी आजी देवाक समर्पण केला ते एक व्हडलो विशय आज कार्यक्रम पळयतना त्या स्वाम्याल दिव्य वचून कार्यक्रम पळयले पुरायजान आमकां कसले म्हणजे भाग्य मेळ्ळां म्हणून हांव तें स्वाम्याक आनी कितें हांव मागचें कशें मागीर स्वामी आतां मागचें हांव एकची स्वामी म्हाका शक्ती दिया देवा लागून स्वाम्यान मागचें शक्ती दी शक्ती कशें म्हगेल खातीर न्हय न म्हगेल कुटुंबा खातीर न्हय समाजाक सेव करूंक म्हाका शक्ती दियाची म्हणून हांव देवाला मागता म्हाका आनी कितें शक्ती मेळ्ळी म्हणून जरी खंडिताची आनी व्हड कार्यक्रम करचे आयडियास काशीमठ संस्थानाचे स्वाम्यालें मागीर देवळांचें पुराय जनालें पुराय सेव करूंक हें आसा करता म्हणून हांव सांगता आतां कृष्ण म्हणालो कशें आनी व्हड 2 कार्यक्रम कसो कितें स्वाम्यान सांगला करता म्हणून सांगला खंडीत हांव सांगता ताका जरी व्हड रितीन हांव सेव करच्याक भाग घेता म्हणून हांव हांगा स्वाम्याले वचनबद्ध जावन सांगता तुमकां त्या मानान हांगा खंयचेंय काम करूं जाल्यार हें करता आनी एक म्हणजे स्वाम्याक एक मनवी हांगा एक साऊथ केरळांत 2 नमुन्यांचें आर्ट आशिल्लें खंयचें तें एक समाजाचेंच काम एक यक्षगान एक गोंबेट म्हणून त्या गोंबेट एकाडेमी हांगा तेका उप्पिन कुद्रू कोग्गण कामत आनी स्टार्ट केलें कितलीं वर्स पळय स्टार्ट केल्लें तें नशीस वोगोवा कले म्हणून आशिल्लें तें करूंक खातीर हांगा एक गोंबेट एकाडेमी म्हूण केलां हांगाच कुंदापुरांत 4 की 5 किलोमिटर आसा उप्पिन कुद्रू म्हळ्यार जाग्यार आजी ताजे तें मुखार भास्कर कामत ताणें तागेलें कॅनरा बँकांत खंयची बँक व्हडलें काम आशिल्लें ताका तें काम सोडून हें आर्ट एक मुखार हाडटा म्हणून ताणें हें केल्लें आसा ताका ताजे हांगा आयला स्वाम्याक एक मनव दिवच्याक स्वाम्यान नेक्स्ट टायम हांव केन्नाय कुंदापुरा लागीं आयिल्ली त्या वेळी एक तें एक यक्षगान केंद्राक विजीट करूं म्हणून हांव स्वाम्याक मागतां कित्याक म्हणल्यार चांगले तरी एक आर्ट हें तें करूं म्हणून हांव स्वाम्याक मागतां त्या मानान आजी
हांवें राधाकृष्ण एक ताणें म्हाका फर्स्ट सांगिल्लें कार्यक्रम म्हणटना कसो कोरता म्हणल्यार ताका हांवें जावन ताण निमगिलेलें न्हय हांवें सांगिल्लें 50 लक्ष रुपया हांव दिता म्हूण सांगिल्लें ताका 50 लक्ष 10 लक्ष हांव पेटोवन दिला ताका आजी 40 लक्षाचें भांगर आजी हांव स्वाम्याक समर्पण करता राधाकृष्ण शणैक तागे टिमाक दिवन मुने दरी दरी तशेंच आयचे सभेचे गौरव जावन हांगाचे सर्व जाणां पैकी आनी आमगेले कुटुंबे तर्फीन 1 लक्ष काणीके स्वाम्यान स्विकार कोरता म्हणून हांव स्वाम्याक मागतां. त्या मान्ने राधाकृष्णान नात्याक म्हाका उडगास करून दिलो म्हाका विसरून गेलें की म्हणशें दिसता. ताणें सांगिल्लें 50 लक्ष घेतना पक्का सांगलें उण जावच्या पुरो तें उण कितलें उण जाता की तें पुराय तुवें जी तुमगेले कुटुंबा तर्फे दिवका म्हणलें त्या खंडीत वचनबद्द हांव ताजे घेता तें निमिलें कितलें उणी पडला तुका म्हणून तो म्हणाला उणी पडलें लॅक आनी पुराय कोळका जाल्यार खंडीत उणी पडना त्या खंडीत हांव हें करता म्हणून सोम्याल्या ताका कमीट करता दिता. फुडल्या म्हयन्याचो व भास्कराम कामता संघ यक्षगान केंद्राचो तांणे करून वयर स्वाम्याक एक हार आनी एक मनवी पत्र स्विकार करता म्हणून हांव स्वाम्याक मागता. फुडल्या म्हयन्याचो गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी आचरण केल्ल्या डॉक्टर दयानंद पै आनी मोहिनी डी पै तांकां देव लायक आरोग्य आयुश्य दिवं म्हूण सांगून आमी देवा लागीं मागता आसा ती वॉलंटियर लागीं एक विनंती करता आसा ती हांगा बशिल्ल्यांका उदक वांटिया ती म्हूण सांगून विनंती करता आसा ती. स्वाम्याल्या आशीर्वचन. प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात. प्रहलादू प्रहलादू म्हण ऐकिल्लें आमी कसरकेची हिरण्यकशिपूक तपसा केलेले वेळेरी तेगे लावसूक वोर न्हू नारदानी उपदेश दिलेलो की ते वेळेरी विशेष जाव न्हू तिगेले पोट्टांत असो चेड्डू प्रहलादू हां 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 सांगता देवाल व्हड भक्त जाता तो. हिरण्यकशिपूक मागीर वोरून मेळ येता तागेले घरांतूय ताका शत्रू ताणें शत्रू म्हूण लेखचें तो ताका मस्त उपकार करूं पळयता सोंत पुताक नाश करूं प्रयत्न करता. कसन केल्यार ताणें नारायण नारायण सांगचें की
प्रत्येक कष्ट येत ताका ते प्रत्येक कष्ट आदुकूनय देव ताका राखता. जाल्लें तुगेले खांब्यान तूं देवा स्वयं आसा म्हूण तागेलो उत्तम विश्वास. ते वयल्यार देव प्रत्यक्ष जाता आनी अनुग्रह करता. देवान ताजे फुडें येवन ताका हिरण्यकशिपू मारया आशिल्लें जाल्यार करणी येद्या काल म्हूण एक आसा. कालाय तस्मै नमः. तशीची हांगाय 30 वर्ष फुडें 25-30 वर्ष फुडें हांगाचे जनपदान पुरा स्वाम्याल प्रार्थना केलेली. स्वामी आमकां एक अनुग्रह कोरका. स्वाम्यान देवाल प्रार्थना कोर न्हू कितें आमकां एक देवान भांगरा पाल्याकेर बेश्टें तेश जाम गा. ते वेळेर आरंभ शूर आमी दोरके हांगा एक दाक्षिणात्य आहा. दोरके म्हूण न्हय दाक्षिणात्य आहा आरंभ शूर आहा. तशें आमी आरंभ शूर मागीर शुरूय जाले मागीर निमलें. मागीर अशी गेले वर्ष गेली. 1 वर्ष जाली 2 वर्ष जाली 3 वर्ष जाली कोणेय हाले ना. एक पंत मागीर वापास उटक्रायन न्हू बेसतात. जाले देवान कद्दाण एक मन लेखीत की तबल करता नाहम करता हरिक करता. आम नहीं करता हरि करयता. आम्ही सर्वेही निमित्त मात्र. तीन महिने पुढे कसनकी एक प्रारंभ वापास ताजे फुडें आमी एक सांगका जालें नास. आर्तेक 3-4 वर्षीं कसरकी एक प्रश्न दवरलेलो ताजे एक परिहार केलेलो. ताजे नंतर मस्त बर काम करचें तशें जालें हांगा. ना म्हूण सांगल्यार चूक जाता. मस्त जालें नाजाल्यार कसन केल्यार याड एक मांद्य तें जाल्लें मस्त एक चांगचमच्या जालें. कितून काम जालें. आतां तें वाहनाक उड खंय तें वाहन खंय उडगासना आतां आमकां शेतमान उत्सव खंय ताका संबंद आनी हें खंय तें खंय. आतां लास्ट एक आशिल्लें भांगरा पयलें की एक 4 महिने फुडें 3 दुगून 4 पळया 30 वर्ष जावनातील विषय. देवान आतां सांगीन वय देवान दिल्ला जालें ना रे दिमचें तशी मन नजा आमकां. देव मस्त जाणां दिता. दिमचें तशी ना सांगच्या पुरो ते म्हाका दिल्यार हांव दित आशिल्लो पळोवन पळोवंक गा. देवान दिल्यार जालें ना. कितलकी लोकां दिता. कितलकी लोक आमकां समाज आसा ते कितलकी आसा. आतां मंगळूर पेंट म्हण सांगीन कितू लोक आसा. मंगळूर नेव तेरू करता ती म्हण तेंच्यांनी सांगीन स्वामी आमी पळयल्या की बँगान दुखून रिटायर्ड जालेले सनसनाचे आसाय मू तेत स्वामी चड येवन तेरू करचे दूड दिता आसाय स्वामी म्हण ओड मनीस दिनय म्हण. मंगळूरा म्हूण मात्र न्हय. आतां पेरी आमकां एकलो मनीस तो कशी मिंगल्यारी आमगेले वाळकेश्वरचे तीर्थ आमकां आश्चर्य. तो येयलो एक काणीक स्वामी वाळकेश्वर रिनोवेशनाक खंय ताका 80 वर्ष आसा. 80 वर्सां भायर आसा. तागेलो चेल्लो जिके समना जिके डळ्ळ तो कशी दिवस करता मिंगल्यारी
हॉटेल न्हेसता न्हय तांतू व्हरून तांकां सारकी कोरून दिमचें ताका काणतान तो मनीस ही काणी काण दवरल्या कोण रे ताका येयलो दवरली आमकां आश्चर्य म्हळ्यार रे ताका देवान दिमच्या शक्ती ना मन नसीन देवान दिल्ल्यार जालें ना कितकी लोकां दिता सांगता ती ಕೆರೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು देव मन दिल्यार सर्वांगे करयता कितकी लोक समगेल समाजांत 1000 कडले टर्न ओवर आशिल्ले दोरके आसा ती GSB बॉम्बे आसा बँगलोर आसा गांवांत इतले नासच्या पुरो गांवांतूय आसा जाल्यार देव तेन्ना सांगेन केद्दाण की देव बघ आका सुधामाक कुचेलाक देवान दिल्ल्यान तरी नाही खंय ताण दिमच ताका दिल्ल्यान ताण वापास पावेन खंय ताका खंय ऐश्वर्यवान म्हणचे कोणाकी पमता दित्त की देव तांकां वापास दिता मो ताका हे ऐश्वर्यवान आनी देव कशी कोणा जाम कामून लागता गे तागेल करान मात्र घेता तेन देवाल एक शक्ती विंगडच तशी कितली 30 वर्षां आतां सांगीन हे 3 महिने प्रत्येकल्याने आंड दवरल्या पळयल्या कळताना तेन देवान मन्ना लेकीन देवान दिमका व्हड दिलें नासच्या पुरो सान दिलें नास देवाक तान तुवें दिल्लें न्हयल्याक प्रितीन कोणा समर्पण केलें की देवा दिमचें न्ही आमी देवा दिमचें आमी कोण रे ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ देवा कसन दिन तृप्ती करूयात खंयचेय न्ही जाल्यार प्रितीन देवा तूं म्हाका दिल्लें ना तूं काम समर्पण करता रे तूं प्रितीन कर रे ते खातीर तुवें कृष्णार्पण करचें आमी देवा तूं म्हाका दिलें तूं का दिता ती तुगेल्या चरणांक समर्पण करता ती तशी देवाक कितली महिने जावन नासलेले जाय न्ही देवान मन लेकीन आमकां आश्चर्य 4 महिने भितर जात रे आमगेन प्रोग्राम लिस्ट जाल्या स्वाम्यांनी कट करून दिमकां हुबळीचे हें जायना रे हें खंडीत जायना आमी कारण कितें म्हळ्यार रे गांतुला कुंदापुराच्या पुरो मंगळूरच्या पुरो कोटेश्वरच्या पुरो नाल्यार खंयचे पुरो तांकां सुलभ काम इतें स्वाम्याक लागीं खंय तूं दूर दुखून हाडचें हांगा सोडचें लागीं गांवां पेटोवचें जालें हुबळीच्यान काम चड कारण कितें म्हळ्यार रे सावथ केंद्रा दुखून आपोवन व्हरका आपोवन वेळा जालें ना थंय दुखून तांणी बॉम्बे पावोवंक आमकां म्हळ्यार 1000 किलोमिटर जालें कारान तांणी 1000 किलोमिटर म्हळ्यार 2000 किलोमिटर आमी केन्ना कशें करचें कॅम्प दिले आतां गांवाय पण लिस्टार आसतना कितें म्हळ्यार आज रात्री पावचें पाय सकाळ भायर सरचें तांणी बाप आशेन राबिले स्वाम्यान हे पण 2 दिवस कॅम्प दिल्या 3 दिवस कॅम्प दिल्या आनी तांतू तांणी प्रोग्राम केलो ना आनी तांतू कट करूं गेल्यार तांकां बेजार जाता पाप तें जायना रे एशियेक कोरया म्हळ्यार हे पण आमकां रथोत्सवा भितर तांणी सांगा न्ही आमकां कळना रथोत्सवाक देवान वचना विशेष वैभवान देवान रथार छोटी तशी आमकां रामनवमीक आमकां उपाय ना आनी 1 दिवस आसूचे 2 दिवस मागीर आमकां हें सूर जाता वाहना भुजपूर सूर जाता तशी कसलकी आज देवाक एक विशेष समर्पण कितले कोणी लेखी नव्हे तेंत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः हेज संवत्सराजत म्हणून लेखी नव्हे खंडीत लेखनी 30 वर्ष दुखून आमी मनावरा देव लेखता देवाल अनुग्रह आसता
आम्ही एक मना वरका इत्तेम आम्ही कोणेही नाही देवाला द्राक देवाली आम्ही प्रयत्न विजाम का हांगा अनेक प्रयत्न केलो ते प्रयत्ना फल तुमचे देवान आमगेन मन ना फस्टित्य सुका आमगेन मन नाही शुद्ध सुका आम्ही चांग मनान देवा करता ती मनम बोले मांगल्यम मन चांग असवे खंडित देव आमगेलकरान करयता देवा तुका जाम का म्हण चांग मनान तागेले प्रार्थना दवरतवे तो प्रार्थना तो स्वीकार करता ते वेळेर कसरकी प्रार्थना दवरलेली देवान 3 महिने भितर तक जाम का व्यवस्था केली तशी आज देवाक व्हड एक समर्पण केलें हांव प्रितीन श्रद्धेन आनी मस्त उलोवमचें आनी वचना ती मन्नस उलोवमचें जाल्यार पुरसत ना तुमी उलयलें आतां ताका पुरा जवाब दिवं का जाल्यार आतां पुरसत ना मागीर उलोवया कळ्ळें उलयता आसता न्हू आमगेन कामत न्हू तशी प्रितीन देवाक आज समर्पण केल्या देवान मुहूर्त शुभ मुहूर्त करून दिमका मात्र नाही प्रितीन श्रद्धेन सर्वांनी देवाक समर्पण केल्या कित्या समर्पण केल्या देवा आमकां व्हड तूं सौभाग्य दिल्या तूं आमकां बरेपण दिल्या तूं हें प्रितीन स्विकार कर तुगेलो व्हड एक वैभव आमकां पळोवचें तशें आमकां देवान भांगरा पडलें इत्या भंगार म्हळ्यार श्रेश्ठ वस्तू सुवर्ण म्हूण नांव ताका अग्नी म्हूण भंगार म्हळ्यार अग्नी तुका करूनय होम करूं होमा हें ना जाल्यार अग्नीर दवर हिरण्य गर्भस्थम तुतुल हिरण्य गर्भुकय तसं न्हय विशेष जावन असल श्रेष्ठ वस्तू तो भंगार भंगरात तुल्य खंयचेय वस्तू ना म्हूण सांगतात पळय आजी सांगता ती आजी काराक सारकी इलेक्ट्रीक सोडका म्हूण सांगता ती भंगार खंय तितलकी आमगेले ताज्या भशी मालगड्यान कशी केल्या तशी देवाक एक विशेष वस्तू भंगार आजी विशेष समर्पण केलें असं भंगरा पडलें की देवा नावाची विशेष तसं एक सौभाग्य दिल्या पेंटेक तशी समाजाक भजकांक देवान तें प्रितीन स्विकार करून खंयच्या रुपार छांग मनान देवा समर्पण केलें की देवान समर्पण प्रितीन स्विकार करून सगळे पेंटेक विशेष जावन समाजाक बरेपण करचें तशें जें आमकां मात्र न्हय देवाल विशेष प्रार्थना जाल्ले ना विशेष जावन पेटे हनुमंत आसा ताजे जिल्ले जिर्णोद्धार जेमचे आसा तशी प्रश्न परिहारांत एक विशेष देवाल एक व्हड एक सेवा म्हळ्यार कुंभाभिषेक कसनकी फुडें कुंभाभिषेक जावन कसनकी चड उण जालें ना ते सर्वय दोश निवृत्ती अर्थ भंगरा हाका खंयचे देवाक विशेष जावन कुंभाभिषेक कोरका म्हण आसा तेवेन जाल्यार देवान शिक्रादी करची तशी छांग मन कोणाक एक दोन धयन तीन सर्वांनी प्रितीन देवाल ती सेवा करची तशी भाग्य देवान दीम सर्व विशयांतूय समाजाक पेंटेक उद्धार करून दिमका म्हूण पुनः देवाली व्यासरेवपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली प्रार्थना करून अभ्येतात आता सन्मान समारंभ प्रारंभ जाता आसा प्रथम जावन पी दयानंद पै स्वाम्या डॉक्टर दयानंद पै तांकां सन्मान करता आसा ती श्रीनिवास प्रभु शांत मामला श्रीनिवास प्रभु कोटेश्वर विठ्ठल मंजुनाथ कामत फॅमिली बरं जावन
ಶ್ರೀಧರ ಕಾಮತ್, ಕೋಟೇಶ್ವರ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರದವನು ಶ್ರೀಧರ ಕಾಮತ್. ಬಾಂಡ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಪೈ, ಬಾಂಡ್ಯ ನರಸಿಂಹ वामन पै. तशेंची स्वर्ण पल्लकीका जावका जाल्लेले रूख दिल्ले यू आर शणै फॅमिली. स्वर्ण पल्लकीचे रूख दिल्ले यू आर शणै फॅमिली. के राधाकृष्ण शणै, के राधाकृष्ण शणै. आभरण ज्वेलर्साच्या सुभाष कामत आणि महेश कामत. आभरण ज्वेलर्साच्या सुभाष कामत, महेश कामत. आभरण ज्वेलर्साच्या विनय कामत, आभरण ज्वेलर्साच्या विनय कामत. तशेंची रुक्का पल्लकी कोण दिल्ले कोटेश्वरच्या राजगोपाल आचारी. कोटेश्वरच्या राष्ट्रप्रशस्ती विजेता शिल्पी लक्ष्मीनारायण आचारी तंगल पोतो राजगोपाल आचारी. आभरण ज्वेलर्सच्या सुभाष कामत आणि महेश कामत त्यांनी सन्मान घेवचे येवका म्हूण सांगून विनंती करता आसाची. तशेंची आभरण ज्वेलर्साच्या विनय कामत. यतिकुलभूषण करुणापूर्ण, यतिकुलभूषण करुणापूर्ण. रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र, भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र, भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणासान्द्र, विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र. हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र, तेजोमय यति सुंदर. पुराण पारायण नाम श्रवण, पुराण पारायण नाम श्रवण. असाधारण तप संयम तोषण, असाधारण तप संयम तोषण. प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण, प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण. अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण, अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण. रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र, भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र, भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणासान्द्र, विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र. हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र, तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणासान्द्र, विष्णु भक्ति पयोनिधि पूर्ण जन आज या कार्यक्रमात भागी झाले. स्वर्ण पल्लकी समर्पणे असल पेळोचे मेळचे जीवमान अंतू एकपटी मात्र. पूर्ण जन आज सांगता आसती इदु भाग्य, इदु भाग्य, इदु भाग्यवय्या. आयच्या कार्यक्रमात भागी जावन स्वर्ण पल्लकी समर्पणे पळोवचे मेळ्ळेले आमगेले भाग्य, इदु भाग्य, इदु भाग्य, इदु भाग्यवय्या म्हणून सांगून पूरा सांगता आसती. स्वर्ण पल्लकी समर्पणेंतू सुवर्ण दिल्ले धनसहाय केल्ले पूर जनक देव बरें करो म्हूण सांगून देवा लागीं मागता आसती. हो कार्यक्रम जाले कुडले स्वामी हांगा तुल्यान कोटेश्वर वचून कोटेश्वरांचो एक कार्यक्रम आसा
थंयसर जातुल्यान बेळचंगडीक प्रयाण करताची. बेळचंगडीचो ह्या वर्साचो वसंत मासो वैभवारी संभ्रमारी चोलो म्हूण सांगून आमी देवा लागीं मागता आसाची. ಸಂಜೆವಾಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿचे ಪೇಟೆ ಉತ್ಸವ आज फस्ट टाइम ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪೇಟೆ ಉತ್ಸವ श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्षप्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गजमोक्षप्रदने अज रुद्रसुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्रसुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानन्द नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानन्द नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनेत्र वरद श्रीहरिये वारि जनेत्र वरद श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश
शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द सङ्कटहरण गोविन्द सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुण्डलधर मदन जनका मकर कुण्डलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक संकर्षण सर्व लोकपालक
सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहना जगदम्बारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहना जगदम्बारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ श्रीनिवासा वेंकटेशा वेंकटेशा श्रीनिवासा 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द 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 वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द